बट जिस जिस तरीके से स्टेटमेंट किया गया है वो हमने कहा है कि जो सेक्शन 299 है इंसाइटिंग कम्युनल वायलेंस, डेलिबरेटली हमने इंस्टेंसेस दिए हैं कि यही व्यक्ति है जिसने हर बार यही स्टेटमेंट पहली बार भी करा है, दूसरी बार भी करा है और ये तीसरी बार है यही स्टेटमेंट करा जा रहा है। अभी जब कोर्ट के सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि इट वाज वेरी सजेस्टिव, बट जिस तरीके से ये स्टेटमेंट किया गया था और जिस फॉर्मेट में किया गया था और जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ये डेलिबरेट इंटेंट था इंसाइटिंग कम्युनल वायलेंस। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिखती है इसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट करा है, और यही तो गोवा के लिए बात है। सर दुसरें आनी एक हे आसलें की एक तेंपार तुमकां खबर आसतली की परेकारान मुतालिकाक अशेंच दाटीपाट केल्लो, तुका दिसता हेजेकीन सिरियस हे इशू कशें आसा न्ही, गोंय हें कम्युनली सेन्सिटीव स्टेट केन्नाच नाशिल्लें. गोंयचे गोंयकार हे कम्युनली हार्मोनियस स्टेटान रावता, हें खंय तरी डिस्टर्ब करपाचो म्हाका दिसता एक प्रयत्न जाल्लो आसा फाटल्या 8 दिसां भितर. हांव मागता गोंयकारां कडेन की तांणी असल्या भुलपथाक बळी पडचे न्ही. हे जे लोक आसा ते येतले वतले आनी तांचे असल्या स्टेटमेंटाक लागून जर गोंयचो पीस एंड हार्मोनी डिस्टर्ब जाता ते गोंया खातीर बरें न्ही. जो आज सक्सेसफूल जालो कशें दिसता खंय तरी कम्युनल डिवायड करपाक ताजो स्टेटमेंट, आनी तो स्टेटमेंट ज्या तरेन जालो त्या तरेन जे मेन इशू गोंया खातीर जे इम्पॉर्टंट आशिल्ले ते खंय तरी फाटीं पडले. पण त्याच निमतान गोंयकार खंय तरी एकवटले, हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एका प्लॅटफॉर्मार आयले आनी गोंयचे जे इशू आसा ते म्हाका दिसता आतां तांणी ह्याच नेटान घेवपाची गरज आसा. मागता गोंयकारां कडेन की तांणी आतां ज्युडिशियरीचेर विश्वास दवरचो, पुलिसांचेरूय थोडो विश्वास दवरया. पयलीं नाशिल्लो पण आतां ज्या तरेन तांणी हें केलां तातूंतल्यान थोडे तरी दिसून लायला की पुलिसांनी काम सुरू केलां तें करेक्ट दिशेन सुरू केलां हें दिसपाक लागलां. तेन्ना ह्या गोश्टींचेर विश्वास दवरून आमी आम आदमी पार्टी तर्फे एज अ लॉयर ऑफ बाप्रूस सिल्वा हू वॉज अ इनिशियल कंप्लेनंट आमी मागता गोंयकारां कडेन की तांणी ह्या दिशेन सुरू आतां वाटचाल करची की जे विशय आमी ज्या तरेन आज हो विशय एकठांय रावन घेतलो, तशेंच गोंयचे जे आज इम्पॉर्टंट इशू आसा लँड कन्वर्जन आसूं किंवा जे अनएम्प्लॉयमेंटाचे इशू आनी करप्शनाचे जे इशू आसा ते एकत्रीतपणे आमी अशेंच फुडें घेवचे अशें म्हाका दिसता. डिमांड करता ताडीपाडा नाही, तडीपार म्हणजे काल ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार लेटर दिल्ले, म्हाका दिसता ते सायन केल्ले लेटर आज कलेक्टराकूय दिता की सर्टन एरियाज मोर पर्टिक्युलरली ओल्ड गोवा एरियान तांकां पांय दिवपाक दिवचो न्ही, कारण थंय वचून परत तो कितें तरी करपाक शकता, परत लोकांक इन्सायट करपाक शकता. आनी ते गोंया खातीर अल्टिमेटली मारक आसा पीस, लॉ एंड ऑर्डर शूड नॉट बी डिस्टर्ब एट एनी कॉस्ट इन एनी फॉर्म ऑन बाय आयदर सायड. आनी आय थिंक खंय तरी सरकाराचो तेंको आसा अशें दिसता, त्या कारणान आमी मागणी केल्या की एक ज्युडिशियल ऑर्डर पास करची की ही शूड बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मुवमेंट इन सर्टन एरियाज वेर ही कॅन इन्साइट कम्युनल वायलन्स अँड विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर स्टेट ऑफ गोवा. फादर बॉलमॅक्सा खातीर जे निर्णय जाल्लो पळय तसोच निर्णय हेच्या खातीर जावचो दिसता. दोन गजाली आसा, तांणी फादर बॉलमॅक्साचो जजमेंटूय हांगा लायला, पण विशय वेगळो आसा. म्हणजे आमी ते दाखोवन दिलें की फादर बॉलमॅक्सान एक जो विशय केलो तो डेरोगेटरी नाशिल्लो. ही रिफर्ड टू हिम एज नॉट गॉड बट हिरो, बट इन दीस पर्टिक्युलर केस दीस पर्सन हॅज ट्रायड टू डिफाय द व्हेरी आयडेंटिटी ऑफ रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर अँड इट इज नॉट कंपॅरिजन टू वॉट वॉज स्टेड बाय फादर बॉलमॅक्स पेरर अशें आमकां ज्युडिशियल ऑर्डर वाचतानाय दिसून आयलें. आनी आमी ते क्लियर कट सांगला की फादर बॉलमॅक्साचो जो इशू आसा तो कंप्लीट वेगळो आशिल्लो आनी हो विशय कंप्लीट वेगळो आसा, कारण हांगा खंय तरी एक डेलिबरेट अटेम्प्ट जाल्लो दिसता टू इन्साइट कम्युनल वायलन्स अँड इट शूड नॉट बी द केस. हांव परत परत रिपीट करता की थंय कम्युनल वायलन्स सुरवात करपाक इन्साइटमेंट केम फ्रॉम द सम अदर सायड, बट हियर ऑल्सो नाव वी हॅव सीन दॅट की परत परत आज दोनाय सायडींतल्यान हिंदू आसूं कॅथलीक दोनाय ऑर्गनायजेशनांतल्यान खंय तरी आज कांय फोर्सीस आसा जे दे आर ट्रायंग टू डिवायड, बट इट शूड नॉट बी द केस. आमी आज एज अ पॉलिटिशियन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो to tell the people of Goa that let not such things divide us communally, because गोंयान जे आसा ते बरे भशेन शांतीकाय दवरपाक तुम्ही वेगळो विशय म्हणटा, पण ऑलरेडी कॅथलीक ग्रूप आसा, इवन CM एज ते फादर बॉलमॅक्सान जो निर्णय तो हांगा लागू जाला. नाही, पळय CM इज नॉट कॉम्पिटंट एज अ लॉ ऑफिसर, ही मे बी चीफ मिनिस्टर, पण म्हाका दिसता जजमेंट एकदां वाचचो आनी ज्यो गजाली घडल्या आनी CRPचे नो BNS एंड BNSS वाचचो तांणी आनी मागीर स्टेटमेंट करचो. म्हाका दिसता एज अ चीफ मिनिस्टर इट इज ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से दॅट कायदो वील टेक इट्स ओन कोर्स. ही कॅनॉट कंपेर एनी एक्ट पर्टिक्युलरली टू अ पर्टिक्युलर सिच्युएशन एंड से की हें अशेंच जातलें म्हणून. ही इज ऑल्सो नॉट कॉम्पिटंट. आमी मानतात की पुलीस ही इंडिपेंडंट, पुलीस ही इंडिपेंडंट, ज्युडिशियरी इंडिपेंडंट आसा तशी पुलीसूय इंडिपेंडंट, अँड पुलीस शूड डिसायड वॉट शूड बी द कोर्स ऑफ एक्शन इन द पर्टिक्युलर मॅटर. अँड इट इज व्हेरी क्लियर इन दीस पर्टिक्युलर केस दॅट
police did not act in the matter, maybe under political pressure initially. Thereafter लोकांच्या प्रेशराक लागून जर पोलिसांनी एक्शन घेतली, आता पोलिसांची ड्युटी आसा की इन्व्हेस्टिगेशन त्या तरेन करचे, जे इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान तांकां मेळटा तातूंतल्यान तांणी फुडें सरचे. दिस इज द ओनली वे आउट. आय थिंक चीफ मिनिस्टर शूड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग सच स्टेटमेंट बिकॉज दॅट्स नॉट हाव जुडिशरी वर्क्स ऑल्सो, हाव पुलिसिंग वर्क्स ऑल्सो. वी कन्सिडर देम एज इंडिपेंडंट. स्टेटमेंटा खातीर आनी वाडटा दिसता. म्हज्या कोतान चीफ मिनिस्टरान रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करपाक जाय आशिल्लो. हे असल्या प्रकारचे स्टेटमेंटान इनफॅक्ट ही इज फ्युलिंग द कम्युनल डिवायड एंड कम्युनल टेन्शन. चीफ मिनिस्टर इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ this state. He is the first citizen of this state, and it is his responsibility not to make such statement and divide the community on the basis of religion. Certainly not. He is not expected from us. तांणी आर्ग्युमेंट म्हणजे कोणी ते पुलिसांनी काय तांचे आर्ग्युमेंट आशिल्ले की आपलो जनरल स्टेटमेंट आसा म्हणून आमी सजेशन दिल्लें हो म्हजो की 400 कोटी सरकार दिता जाल्यार ते इन्व्हेस्टिगेट करचे म्हणून कित्या खातीर दिता ते रॉंग गोश्टी खातीर वापर जावंक जायना म्हणून. ताका आमी सांगिल्लें की हो जर मनशाक इतलेच करप्शनाच्या सरकाराचे पडला जाल्यार पणजेन 1000 कोटी मोडले आनी गोंयभर जें करप्शन चल्लां ताजेर हो मनीस कित्याक उलयना आनी 400 कोटी जे एक्सपोजिशनाक दिता तेच ताका कित्याक दुखता हो मोठो प्रश्न आसा. सरकारा कडेन म्हाका दिसता खंयच्याच दरम्यान पयशे मागून नाशिल्ले की आपल्याक हे 400 कोटी दिवचे म्हणून सरकार स्वताहून तो दिता आनी सरकार जर ताजो अपव्यय करता जाल्यार ही हॅज अ रायट टू अप्रोच द कोर्ट. दॅट इज वॉट वी हॅव सेड अँड चॅलेंज इट बिफोर द कोर्ट की हो 400 कोटी मोडचे न्ही म्हणून हे रॉंग गोश्टी खातीर वापर जाता म्हणून. सरकार ज्या तरेन पयशे मोडटाय वेगवेगळ्या गोश्टींचेर तातूंतल्यान दिसूनय येता की सरकार खंय तरी त्याय गोश्टींनी करप्शन करता म्हणून. पण तो वेगळो विशय आसा. तो विशय रिलिजनाक खंयच जोडपाक जायना हो आमचो मुख्य आहे. आज 5 पर्यंत निर्णय जाता. आज 5 सांगितले इतले इंटरव्यू खंयतरी प्रेशरान काम करता आनी तेंचे एडवोकेट खंयतरी म्हणटा की पुलीस प्रेशरा अंडर काय अरेस्ट करता. पळय आतां हे पुलिसांनी डिसायड करचे की 4 दीस कित्याक लागले ऑफेन्स रजिस्टर करपाक. कॉग्निजेबल ऑफेन्स अंडर नवो कायदो. जेन्ना हो नवो कायदो अस्तित्वांत आयलो तेन्ना रस्त्यार आडसरां बी विकताले तांकां पुलिसांनी धरून व्हेले की हो नवो कायदो आमी अंमलान हाडूंक जाय म्हणून. आज हो नवो कायदो जो आयला हो नवो कायदो कशे तरेन आसा की तातूंत तो म्हणटा इट्स द कॉग्निजेबल ऑफेन्स. जेन्ना कॉग्निजेबल ऑफेन्स तुमच्या ज्युरिस्डिक्शना अंडर घडले जाल्यार तुमकां 4 दीस कित्याक लागता ताका ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर करपाक. लोकांक रस्त्यार कित्याक येवचें पडटा ताका ते ऑफेन्स रजिस्टर करून घेवपाक. आमच्या क्रुजाक MLA कित्याक गरज पडटा की ताणें स्वता वचून हे कंप्लेंट दिवपाक जाय. हे सगळे प्रश्न पळयत जाल्यार पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट अशें खंय तरी सगळ्यांकूच दिसूंक लागला. हाजो अर्थ आमकांय दिसता की पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट. एक्यूज जो आसा ताकाय दिसता की पुलीस आर नॉट इंडिपेंडंट. सो पुलिसांचेर विश्वास करचो तरी कोणी हो मोठो प्रश्न आसा. पूण खंय तरी म्हाका दिसता जेन्ना कायदो आसा तेन्ना कायद्याचेर विश्वास दवरपाक जाय. तो आमी विश्वास कायद्याचेर दवरला. आमी कोर्टा मुखार आमचें जें कितें म्हणणें आसा तें मांडलां. कायद्यान ज्या प्रमाणे आसा त्या प्रमाणे येस द बेल इज अ मॅटर ऑफ रायट इन दीस कायंड ऑफ अ मॅटर बट एब्स्कॉन्डिंग इज नॉट द सोल्युशन फॉर समबडी हू हॅज मेड सच इन्सायटफूल स्टेटमेंट. यू शुड हॅव सरेंडर्ड टू द कोर्ट. दॅट इज वॉट वी हॅव सेटेड दॅट इफ यू बिलीव्ह दॅट there was faith in him of his in judiciary and faith in the law, then he should have surrendered. That's what he said. He may not have any faith with the police, but the way police have acted, police have actually favored him. The police comes under CM. Home Minister though. But the CM has failed in this issue, resigned. Time and again गोंयान law and order problems आल्या. टायम एंड अगेन आमी आसागांव केसीन पळयले आनी मागीरचे थंय ताणें असो स्टेटमेंट केल्लो की ते आपूण घर बांदून दितलो म्हणून. खंयच्या कायद्यान तें सांगलें ना. तेन्ना परिस्थिती अशी आसा की एज अ रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर एज होम मिनिस्टर उखल्ली जीप लायली टाळ्याक अशें जावपाक जायना. आमच्या कोतान आमची सदांच मागणी आसा की कायदो आनी सुवेवस्था ही सरकाराची जबाबदारी आसा आनी ती बरे तरेन कशी करप ही जबाबदारी सरकाराची आसा आनी चीफ मिनिस्टराची आसा. जेन्ना पुलिसींग इंडिपेंडन्स वगडायता तेन्ना हे प्रॉब्लेम जावपाक लागता. आनी आमी पॉलिटिकल केसींनी पळयला कशे तरेन पुलीस वागता आनी नॉन पॉलिटिकल केसींनी पुलीस कशे तरेन वागता. तातूंतल्यान दिसून येता की खंय तरी पुलिसाचेर खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशर आसता. अँड चीफ मिनिस्टर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर एज इन चार्ज ऑफ होम डिपार्टमेंट has somehow failed in his duties and he is making statements which are again inciting violence. It should not be the case. We have always demanded he should resign because the way things are in Goa today, it has never been. आज हांव 48 वर्सां जालो पूण अशे तरेची आमी सरकाराची परिस्थिती अशे तरेची गोंयची परिस्थिती आमी केन्ना पळोवना नाशिल्ली. So we have seen the worst days and these are the one of the worst days of where Goa is seen and people of Goa are seeing, and that's why it is best for him probably that he resigns and introspects on what is happening. इंटरव्हेन्शन कितल्या जाणांनी केला? 4 जाणांनी इंटरव्हेन्शन केले. एक ब्रूस सिल्वा हू वॉज फर्स्ट कंप्लेनंट इन द मॅटर, वॉरन आलेमाव आनी म्हाका दिसता आनी एक आलेमाव ब्रदर्स साबियो तांचे एक आशिल्ले, आनी देर इज वन लेडी हू हॅड फायल्ड फ्रॉम कोलवा.
4 interventions.